चिमला थिंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर थिंगा एक मिनिट एक मिनिट स्पीकर सर पळय चिमला तुम्ही दोग जाण उबे रावले न्ही प्रॉब्लेम जाता एकटो कोणी उबे रावलो जायत पळय एकटो कोणी उबे रावलो जाल्यार थोडा वेळ उलोवपाक दिवपाक मेळटा ना एक्सप्लेन करतलो तो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाला तो एक्सप्लेन करपाक दिता 5 मिनटां वयर दिवचो ना ओके स्पीकर 5 मिनटां बंद करतलो स्पीकर सर जे मिनिस्टरान टुरिझम मिनिस्टरान तशेंच मुखेलमंत्र्यान ह्या जो कॉलिंग एटेन्शना बाबतींत उलयले आतां स्पीकर सर कितें आसा आमी एक जो पॉयंट घेतलेलो तो म्हणजे जो इन्फ्लुएन्सल झोन आसा पळय जो तयार लेखाक लागता तेज्या बाबतींत उलयले आमी क्लियर विचारलेलें की तेका डिमार्केशन जी आसा ती केल्ली काय ना आतां दुसरो जो हें आसा आतां मिनिस्टर आतां होतो हांवें तुमकां डिस्टर्ब करून उलयले 45 मिनिटां मिनिस्टर उलयल्लो आसा स्पीकर सर परत एक्सप्लेन करतलो हांव स्पीकर सर हें व्हडलें भाशण जालें हांवें कोणाक डिस्टर्ब करूं ना हांवें फक्त एका लायनीन स्पीकर सर हें व्हडलें भाशण जालें 2 मिनिटां उलयतो तो 2 मिनिटां तरी उलोवंक दिया सारकें 2 मिनिटां हें व्हडलें भाशण जालें स्पीकर सर मिनिस्टराक आयतलो डिस्टर्ब करूंक ना हांवें 45 मिनिटां मिनिस्टरान भाशण जालें आम्ही आमचे सगळे विचार मांडले कॉलिंग अटेन्शन म्हणले आता प्रश्न स्पेसिफिक विचारतो ताणे विचारलो तो प्रश्न आम्ही उत्तर दिलो आता परत तोच प्रश्न विचारता हे म्हाका उत्तर म्हाका एक 5 मिनिटां दिवची सारकें सिस्टमॅटीक हांव सांगता जेन्ना सगळे म्हणटा उदरगत जावपाक जाय आतां मिनिस्टरान म्हटलें की हांगा लोकांक एम्प्लॉयमेंट नाका हें नाका तें नाका व्हडलें उलयलें जेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंट तेंचेर कितल्योश्यो प्रॉपर्टी आसल्या आतां मिरामार येदी व्हडली प्रॉपर्टी आसा मिरामार लिजार दिली थंय हांगा अंजुना थंय लिजार दिली प्रॉपर्टी स्पीकर सर गव्हर्नमेंट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिनिस्टर परत अर्ज शाबूल करता गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस 2006 एग्रीमेंट झाले ऑटोमॅटिकली पुढे झाले पर्टिक्युलर आम्ही आडवूक शकणार युनिटी मॉल नाका स्पीकर सर जेन्ना नाका स्क्वेअर मीटर एरियाची इन्फ्लुएन्स झोन आसा तेजे सांगता मी आणि जेन्ना तो एक मिनिट समजून घ्या पयलीं तूं आतां ते जीटीडीसीची प्रॉपर्टी उलयता न्ही जो युनिटी मॉल येता ती प्रॉपर्टी जीटीडीसीची न्हू त्या खातीर तो तसो विशय जायना लक्षांत ना हे मिनिस्टरान जे उलयला पळय तेजे हांव सांगता हांव म्हणटा वेटलँड जे आसा आनी वेटलँडाची सभोवतणी जागा आसा बफर झोन आसा इन्फ्लुएन्स झोन आसा जो इन्फ्लुएन्स झोन हांगा दिल्लो आसा जो रिपोर्टान आसा मुखेलमंत्री सांगता की एनआय रिपोर्ट बाकी सगळे सांगता मात तेजेर इन्फ्लुएन्स झोनाचेर उलयना 2,63,000 जो एरिया 2,63,100 स्क्वेअर मीटर एरिया आसा तेजेर उलयना हे डिमार्केशन जाला काय ना तेजेर उलयना आनी बाकीचे प्रायवेट प्रॉपर्टी आज सरकार तुमचो आसा सरकार आपणाचो आसा तुमकां प्रायवेटान कोणान कितें केलां तें तुमचेर एक्शन घेवपाची ते म्हणटा की आनी कोण आनी चिंबलकार जे आसा हे रेजिडेंट ऑफ चिंबलकारान सांगला म्हणटा 3 फावटी चिंबलकारांनी रेजोल्युशन घेतलें की हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून हांगा कांय कन्स्ट्रक्शन येवपाक नाका म्हणून इतले रेजोल्युशन घेतले आनी ते रेजोल्युशन डीओपीक मेळ्ळें डीओपीन तांकां स्टे दिली आनी त्या स्टे हे जाले तेन्ना कोर्टांच्यान तांकां ऑर्डर येयली जेन्ना की काम जे आसा तें स्टे करचें म्हणून तेन्ना जो पंचायत आसा म्हणजे स्टे करून तांकां पंचायतीक परत लेटर दिल्लें तेन्ना पंचायतीन तांकां त्याच दिसा म्हणल्यार त्याच टायमार तांकां काडटा आनी हें दिता परमिशन्स ग्रांट करता सो स्पीकर सर हितून कितें कळटा की सरकाराचो इन्फ्लुएन्स जो आसा तो पूर्णपणान पंचायतीचेर आसा आयज स्पीकर सर आयज थंय लोक सगळे पंचायतीर जमल्या आनी थंय आयज असो सिच्युएशन जाला लोक रागान आसा आयज आमचे बहुजन समाजाचे लोक जे आसा ते टोटल रागान आसा हांगा अशें म्हणटा की 100 लोकूच हें करता म्हणटा स्पीकर सर त्या दिसा येदी व्हडली मिटींग जाली तेन्ना हजारांनी लोक येयल्ले आनी ते 100 लोक खंयचे काय म्हणटा गोंयभरांतले लोक आनी त्या वाठारांतले लोक जेन्ना एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक सोदता बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करपाक सोदता गोंय राखपाक सोदता तेन्ना अशें म्हणचें न्हू स्पीकर सर प्रोटेस्ट कित्याक लागून करता आवाज कित्याक लागून करता केन्ना थंय हांगा कितें तरी रॉंग आसा म्हणून मुद्दम कोण येना आयज थंय लोक जमले हेच्या पयलीं आयटी पांका लागून थंय जमलेले आनी हेका लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसली आयज थंय तुमी पळया पंचायतीच्या भायर केदो व्हडलो बोवाळ जाला हांगा फाल्यां वयर सकयल जालें जाल्यार कोण जबाबदारी घेता सरकारान जबाबदारी घेवपाची गरज आसा सरकारान 17 दीस जाले डिक्लेअर केल्ले आसा नरेश बाब 5 मिनिटां जाली कंक्लूड कर प्लीज कंक्लूड करता आणि इथून स्पीकर 5 मिनिटं झाली मेजॉरिटी मायनॉरिटी
मंत्री तुमकां कितें सांगपाक जाय हेजेर? गोंयकारांक काबार करतले Because, हो प्रयत्न चालू आसा थांब, स्पीकर थांब, सर. पुरो हे आता. भायले लोक येतात आणि ते व्हिडिओ काडटा पुरो ते आता. सांगता कितें की हो आता. जो मॉल आसा तो जाय भायले गिरीश बाब, जे पुरो. इंदिरानगरांत बसल्या इंदिरानगर येयल्या वेळ तितले पुरो, 5 मिनिटं जाली आता, पळय. स्पीकर सर, गोंयकार बस, जेन्ना सांगता, please बस, पुरो. गोंयकार इतली वर्सां हांगा आसले ते जेन्ना सांगता जालें, सगळो तुजो विशय समजलो, आणि पुरो. तो स्पीकर सर आयज असो हे जाला तुम्ही मुद्दम पळया पुरो म्हणून सांगलें आता. आन्सर दिवपाक जाय कसं? जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन बस, बस. Please बस, please आयज बस. तुम्ही हट्टीपणान पडलेले आसा पळय. स्पीकर सर आयज हो सरकार गिरीश बाब. हट्टी जाल्लो आसा हो गोंयकारांक आयकोपाक रेडी ना गिरीश हो बाब. गोंयकार जेन्ना उलोवंक सोदता पुरो. गोंयकार एक भासाभास करूंक सोदता पुरो म्हणून सांगलें पळय, हा. हो तो पुरो. तुमकां मेळपाक रेडी ना पुरो. आयज आमदार मेळपाक रेडी ना सरपंच मेळपाक रेडी ना स्पीकर सर चल्ला कितें बीजेपी तुझ्या आयकोपाची परिस्थिती ना. हे चालू आसा पुरो project आता. चालू तुका आसा. 5 मिनिटांनी तो 6 हे मिनिटं दिली. चालू पुरो आसा. आता. कशें स्टॉप करतले कसं? स्पीकर सर आमी क्लियर सांगता हे डिस्कशन स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हांव सांगता स्पीकर सर क्लियर कट की लोकां वांगडा राहा गोंयकारां वांगडा राहा पुरो आयज बस. तुम्ही भायल्यांक चान्स दिता आणि हे आयज भायले माथ्यार बसले बस आता. भायल्यांक लागून म्हणटा तुम्ही की बस जाल्यार म्हाका उठचो पडटलो पळय, म्हाका उठचो पडटलो. बस आता, पुरो. पुरो म्हाका उठचो पडटलो. बस आता, बस. काउंटिंग करता हे बस, बस. स्टेटमेंट जालो 100 प्रोटेस्ट करता प्लीज बस आता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर तेही सांगचे बस मरे. प्रोजेक्ट जाय म्हणून बाबाजी सांगता. माशे नाटक बंद करा पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाबाजी माशे नाटक बंद करा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सांग, रेस कर, तू point of order. आम्ही कॉलिंग अटेन्शन डिस्कशन करता आणि कॉलिंग अटेन्शन डिस्कशन करता असताना फक्त दुसरो मनीस असता आमदार असतात आणि 3 क्वेश्चन विचारप असता हे कितें चल्ला पुरो पुरो हे पुरो, कसं पुरो. चल्ला कॉलिंग पुरो. अटेन्शन ताणे काय काढला नका. कसं हांव second calling attention ताणे करता. काढला काय ऐकून घेवचें ना कोणाचें. पळय कोणाचें काय ऐकून घेवचें ना आता. पुरो पुरो. हावजात कितें चल्ला हें आमकां कळपाक जाय दुसरे कॉलिंग अटेन्शन घेता एक इम्पॉर्टंट विजय बाब सरदेसाय. स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन नंबर 2. स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन नंबर 2 विजय बाब सरदेसाय. स्पीकर सर हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाला पळय ऐकून घे. सगळे उलोव नाका म्हणजे Honorable Speaker. उलयशिवाय तुम्ही उलोवपाक स्टार्ट करता. आतां हांव तुमकां सगळे कायदे लायतलो. हांवें उलयशिवाय तुमी कोणी मदीं वयली उठोवन उलोवंक जायना. हांवें आतां नांव घेवपा जाय. हांव उलयतलो कोणाचें नांव घेवपा जाय म्हाका पळय. तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी परत एकदां क्लियर करता. बस एकदां क्लियर तुमकां एक क्लियर करता एकदां. बसा बसा. अत्याचार पळय स्पीकर सर हिंगा पळय एक आयकून घे. तुका म्हाजी विनंती आसा माननीय सदस्यां सगळ्यांक. तुमी म्हाका 289 एनफोर्स करपाक लावनाका. स्पीकर सर पळय तुका आज सेकंड टायम जालो तुमी आले. बायलांचेर आज सेकंड टायम जालें हांव वोगीर रावला. तुम्ही बरे भशेन पार्टिसिपेट करात. पळय बरे भशेन पार्टिसिपेट करा. की कंट्रोल करता कितें कोर पळय आयकून घ्या. तेंच्यांनी कॅबिनान म्हाज्या येवचें उलोवपा खातीर हांवें म्हज्या पुलिसांकूय इन्स्ट्रक्शन दिला अननेसेसरी कोणाचेरूच लाठीचार्ज करूंक ना. केली ऑलरेडी केली स्पीकर सर Already लाठीचार्ज केली. जात ते धाडले पळय ही गोष्ट उलोवन आमी सॉल्व करुया. कितें करते उलोवन सॉल्व करुया. स्पीकर तर त्यात उलोवन सॉल्व करपाक लागून हांव म्हणटा कितें आयज जें घडलां हें खूब वायट घडलां. तूं आसतलो मरे बरोबर तेंच्या. येवनी न्ही युरी बाबाकय येवनी न्ही बरोबर. बरोबर या. लक्षवेधी सूचना 2 घेवया आमी.
माननीय विजय सरदेसाई बाब. Speaker sir, I would like to call the attention of the Honorable Chief Minister, also the Minister for Information and Publicity, to the following. The attention of the House is drawn as regards the copyright agencies such as PPL and Novex, who are allegedly disrupting wedding and social functions by demanding licenses and stopping music, despite a clear exemption under the section 50. Or the official government ceremonies, including the marriage festivities, without copyright liabilities, and focusing on non-commercial community use. The government will get the action of the agencies such as PPL and Novex verified through the police to enforce these exceptions, and also will take up the matter with the Department of the Promotion and Industries and the Internal Trade under the Ministry of the Commerce and Industry, and also with the Registrar of Copyright. Speaker sir, मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिला अशें वायड एश्युरन्स, पूण मातसो एक बॅकग्राऊंड एक्सप्लेन करपा खातीर. स्पीकर सर, एक फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया म्हणून युनिफाईड रिलीजियस सेरेमनी इंक्लुडिंग मॅरेजेस अँड रिलेटेड सोशल फेस्टिविटीज. गुजरात हायकोर्टान स्पीकर सर एक देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात PTC 303 अशें होल्ड केला की रिलीजियस फंक्शन्स इंक्लुडिंग मॅरेज प्रोसेशन आणि नोवेक्स हेंचेर तूं नदर मारून कोणे हेंका पयशे दिवपा न्हू. सो म्हाका दिसता ताबडतोब हे एक्शन आजी जर जाता, सो दॅट टुमोरो सन जे विकेंडा जे आता हे विकेंडा जे वेडिंग्स आसतली तेंकडे कोणूय पयशे घेवपा नाय. म्हाका दिसता ही एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टराक वचून